15 दीस सेशन आणि इतले सब्जेक्ट्स रेज करपाचे टू वॉइस द इश्यूज, डिबेट ओवर इट अँड लेजिस्लेट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द MLAs. आणि फ्लोअर मॅनेजमेंट बीजेपीन इतलो सुंदर करून उडयल्लो आसा की तातूंत तांचेच लोक तांकांच परत प्रश्न विचारतले. आता कितें विचारतले म्हाकाच प्रश्न पडला, हाऊ दिस असेंब्ली सेशन विल गो. सगळे टॉपिक्स जितले पेंडिंग आसा, ज्या हाजेर हो निवडून आयला सरकार आनी आतां नवे टॉपिक्स आयल्यात ते, म्हाका दिसना खंयच आमकां वाट मेळटा की ह्या 15 दिसान हे सगळे इश्यूज घालपाक. आणि इफ दीस प्रोसेस इज टू बी फॉलोड, विच एवरीबडी वी कंडेम दीस प्रोसेस, एक अर्दान आमकां कळटलें फुडें हो असेंब्ली सेशन इज फ्रुटफूल काय ना. आणि समज ना जाल्यार आय थिंक चवथी मागीर वी विल हॅव टू वॉइस अ ओपिनियन फॉर पिपल्स असेंब्ली, कमिंग ऑन द रोड्स, डिसायडिंग टू हॅव अ पिपल्स असेंब्ली विथ द पीपल ऑफ गोवा. जे गोंयकारांचे इश्यूज आसा, जे गोंयकारपणाचे राखपाचे इश्यूज आसा, ते सगळे इश्यूज घेवन म्हाका दिसता ही असेंब्ली समज सरकार बऱ्या प्रमाणात व्हरना जाल्यार वी विल हॅव टू कॉल फॉर अ पिपल्स असेंब्ली सून आफ्टर चतुर्थी, taking the people's issues along with them and voicing it loudly with the help of media, which maybe the government may be pressurized to act. गोयचे विधानसभे 50 वर्सां जाली आणि जेन्ना 50 वर्सां जाता तेन्ना त्या वेळच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की गोयची विधानसभा कमीत कमी 50 दीस चलपाक जाय. पूण बाकीच्या विशयान जसं यू टर्न घेतलो त्याच पद्दतीन आयज परत एकदा गोयच्या विधानसभेतल्या लोकांनी यू टर्न घेतलेलो आसा. आयज प्रत्येक विशयाचेर समजा जर उलयतलो जाल्यार कमीत कमी 20-25 दीस जाय. ह्या 15 दिसान कांयच उलोवपाक जावचें ना. आय फुल्ली एग्री विथ मिस्टर रोहन की आज ज्या पद्धतीचे थंय लॉर्ड्स काडटा, आज ज्या पद्धतीन ते कॅमेरा दवरल्या तेंच्यांनी, ते जर पळयत आमदाराचेर विश्वास ना हो दाखोवन दिताच, त्यांच्याच स्टाफाचेर विश्वास ना हेंय दाखोवन दिता. म्हजी मागणी आसा, तुम्ही खरेंच ट्रान्सपरंट जर आसात, तुम्ही खरेंच जर सरकार बरें चलयतात, तुमच्या सरकाराचेर तुमचोच जर विश्वास आसा जाल्यार तुम्ही विरोधक जे आसा पळय तांकां स्पश्टपणे उलोवपाक दियात, तांची बाजू तांकां मांडपाक दियात, लोकांचे प्रश्न लोकांच्या जनते समोर दवरपाक तांकां संदी दियात.